आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामती आड दोतोर प्रफुल्ल हेदेच्या मायनिंग लिजाच्या केशीत मायनिंग एसआयटीन फास आवंक सुरू केला। कोर्टान कामतीक अटकपूर्व जामिनाक अंतरीम थाकाय दिवंक नाशिल्ल्यान एसआयटी ताका भितर व्हरोंक सोदता। काँग्रेस दिगंबर कामती फाटल्यान रावल्या। प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकान आर्ग्युमेंट घालो। डिले जे कंडोन करतात इज ए क्वाजी ज्युडिशियल पावर, क्वाजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी। जजीस कितली फाटी दितात, कलेक्टर दितात, मामलेदार दितात, हे कंडोनेशन दिली हे डिस्पट येता। हांव आदवोगाद आसतना म्हाका खबर आसा की आमी जर अपील फायल करपाक जर टायम लागलो जायत आमी कंडोनेशन ऑफ डिले मागतात, मागीर तो जज दिता किंवा दिना। पूण जर तो दिलो ना तर आमची कर्तव्य कितें, तूं वयर ऑथॉरिटी कडेन वचपाचें, अपील आसल्यार अपील फायल कर, रिविजन आसल्यार रिविजन फायल कर। म्हणटकीच कंडोनेशन ऑफ डिले दिवप ही क्रायम जाता। हें पयले फावटी आयकलां हांवें एज लॉयर। म्हाका डिटेल ताची खबर ना केसीची, पूण जर ते कंडोनेशन ऑफ डिलेज जर आसा जायत तर इट्स ए क्वाजी ज्युडिशियल एक्ट एंड इट्स नॉट ए क्रायम। राजकीय सोडनाटे आहे असं वाटतं का? राजकीय सूट तर आहेच, पण मी एक लिगल मुद्दा सांगितला कायद्याचो। आय टोल्ड लिगल पोजिशन, बाकी सगळेच उलयता आसात की हे रिवेंजाचे मेथड। अदरवायज कंडोनेशन डिलेचेर कितले आनी गजाली घडल्यात। तागे मंत्रिमंडळाक तर समज कोणेच कंडोनेशन डिले दिलें ना, ताणें स्वताक कोणाकच कंडोन करूं ना हाजे फुडें, किंवा ह्या राज्यांत खंयच्याच कलेक्टरान कंडोनेशन डिले दिवं ना, मामलेदारान दिवं ना, जजान दिवं ना। म्हणजे अशें जालें सगळ्यांक भितर वचचें पडलें। इफ कंडोनेशन डिले इज द क्रायम। अटक जायत म्हूण दिगंबर कामत लिपता। ताचो मोबायल बंद आशिल्ल्यान ताका ट्रेस करूंक मेळना म्हूण एसआयटी मायन्स सांगता। प्रफुल्ल हेदेच्या मायनिंग केशीत दिगंबर कामतीच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा पणजे स्पेशल कोर्टात सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर विजय तुळशीदास च्यारी।